आयच्यान महाराष्ट्र, कर्नाटक सयत झारखंड, मेघालय तसेच दिल्ली सविस्तर मतदार वळेरीची फेररचणुकेची प्रक्रिया सुरू जाता। ही प्रक्रिया जुलै महिन्याच्या 29 मेरेन सुरू आसतली। प्रक्रियेमजगती बूथ पावण्यावेले अधिकारी घराघरांनी वचून मतदारांची माहिती एकठांय केल्या उपरांत वेंचणूक आयोगाकडेन वैध मतदारांची माहिती सादर करतले। आयज संवसारीक लघु, ल्हान आनी मध्यम वेवसाय म्हळ्यारच MSME दीस पाळटात। ह्या निमतान दोनापावलाच्या लोकभवनाच्या जुवारी सभाघरांत उद्देग, व्यापार आनी वेवसाय संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच उद्देग मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी वांटो घेतलो। कार्यावळीत उलोवप करताना देशाच्या GDPत MSMEचो 30% वांटो आसता, निर्यातीत 45% जाल्यार उत्पादनात 35% योगदान आसता। त्या भायर देशांत 32 कोटी लोकांक रोजगार दिवपाचें काम MSMEच्या माध्यमांतल्यान जाता आनी देखूनच केंद्र आनी राज्य सरकार नियमीत रितीन MSME क्षेत्राक पुराय आदार दिवपाक वचनबद्ध आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। आयज गोंय विद्यापीठाच्या रसायनीक विज्ञान विभागाच्या सभाघरांत गोंय विद्यापीठाचो 42वा स्थापणूक दीस मनयलो। ह्या कार्यावळींत राजीव गांधी विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान आयोगाचे अध्यक्ष होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थानाचे कुलगुरू आनी भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष पद्मविभूषण भोवमान फावो जाल्ले डॉ. अनिल काकोडकर मुखेल सोयरे म्हूण वांटेकार जाले। डॉ. अनिल काकोडकर हांणी उच्च शिक्षण आनी राष्ट्रीय उदरगत ह्या विशयाचेर व्याख्यान सादर केलें। ह्या वेळार तांणी आपल्या अणभवांतल्यान विद्यार्थ्यांक देख दिवन शिक्षणाचो योग्य वापर केल्यार कशे रितीन मनीस आपल्याक जाय त्या पावण्यार पावपाक शकता हाची शिकवण दिली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे यजमानके खाला 11व्या एम्पावर्ड समितीची परवरीच्या मंत्रालयांत बसका जाली। ह्या वेळार तांचे सयत गोंयचे म्हायती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे, गोंय म्हायती तंत्रगिन्यान उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत शेटये तशेंच हेर अधिकारी हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्री हस्तुकी शैक्षणिक संस्थांक ग्रांट फॉर इन्क्युबेशन सेंटर्स विदीन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट ह्या येवजणे अंतर्गत मंजुरी पत्रां भेटयली। माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी हे बसकेविशीं पत्रकारांक सविस्तर म्हायती दिली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेतकी वाठारांतल्या कस्टम हायरिंग सेवे खातीर सुदारीत येवजणे अंतर्गत ट्रॅक्टराच्या भाड्यान दरवाड करपाक मंजुरी दिली। ह्या निर्णयाक लागून राज्यांतल्या शेतकारांक शेतकी यांत्रिकीकरणाचो चड लाव मेळटलो तशेंच शेतकामा खातीर गरजेच्या यंत्रणांची उपलब्धता चड सुलभ जातली अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली। सेगीत पडपी पावसाक लागून अरुणाचल प्रदेश आनी आसामात हुंवार आनी भुंयकांपाची परिस्थिती उप्रासल्या। अरुणाचल प्रदेशांतल्या 12 जिल्ह्यांनी हुंवाराक लागून मुळाव्या साधन सुविधांचो लेगीत त्रास जाला, जाल्यार आसामात 257 गांव बुडून 7 जिल्ह्याच्या 45,000 परस चड लोकांक ताचो त्रास जाला। उत्तर पश्चिम बंगालाच्या दर्यांत तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या कांय दिसां भितर गोंयांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा। हवामान खात्याचे वैज्ञानीक आनी मुखेली नहुश कुलकर्णी हांणी दिल्या म्हायती प्रमाण 30 जून आनी 1 जुलय दिसा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला।